प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार नायचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16 वोड 6 ते 11 पर्यंत। लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 6 to 11। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। दुसऱ्या एका साबाता दिसा तो देवस्थानान वचून शिकवण दितालो आनी उजव्या हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो। जेजूचो गुन्यांव करचे खातीर साबाता दिसा त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिझेय जेजूक तेडून पळयताले। तांची चिंतना ओळखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मदकात येवन उबो राव। तो उठलो आनी उबी रावलो आनी जेजून तांचे कडेन विचारलें, साबाता दिसा कितें करूं येता, बरें की वायट, जीव वाचोवं येत वो काडूं येत? तेन्ना तांचेर सगल्यांचेर नदर बोणावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड। ताणें तशें केलें आनी आदले भाशेन ताजो हात सारको जालो। पूण तांचो राग एकदम चडलो आनी जेजूक कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू एक बरी कोन्नी केल्या म्हणून फारिझेय आनी धर्मशास्त्री जेजूक आतां मारून उडोवंक सोदतात। आयची 11वी वोड म्हणटा, पूण तांचो राग एकदम चडलो आनी जेजू कितें करचें तें ते एकामेका लागीं विचारूंक लागले। कित्याक गाय बाबणीनो, हो एक साबाताचो दीस आसलो आनी हे फारिझेय आनी धर्मशास्त्री तांच्या सजमणी प्रमाणे साबाताच्या दिसा कांय काम करूंक जायना। ते बरें आहा, काम करूंक जायना, खंयसरूय कसलेच शेतान वचोंक जायना, हें सगळें बरें आहा। पूण बाबणीनो, एका मनशाक पेखोवणी दिवपाक हें काम न्हय। कोण त्रास ना जाल्यार ताका बरें करपाक हें काम न्हय। कोण आतां भोणकोणी ना ताका सुटका दिवपाक हें काम न्हय। ही जावन आसा देवाचो मोग, हें जावन आसा आमची दया, ही जावन आसा आमची काकूट। पूण हे फारिझेय, तांकां काकूट नासली, तांकां दयाळाय नासली, तांकां दुसऱ्यांचो मोग नासलो, ते फकत धर्म करताले। तांकां कितें बरयलां, तांकां कितें सामकें सांगलां, एका भाशेन ज्या भाशेन एका गाडयाक सांगता, गाडवाक सांगता वच, तो आपलो वेता। आनी हे आतां धर्मशास्त्री हे जे फारिझेय आसले ते गाडवा भाशेन फकत जें बरयल्लें तें करूंक सोदताले। आनी आतां जेजून ह्या हार जाल्ल्या मनशाक बरें करूंक सोदता म्हणून, बरें केलां म्हणून ते आतां एका मदें उलयतात जेजूक आतां काबार करून उडोवपाक, जेजूक आतां सामको पयस करपाक। आनी बाबणीनो, कितें घडटा जेन्ना हो साबाताचो दीस जाता, तो एक हार जाल्ल्या मनशाक तो आतां फुडें आपयता म्हणटा, साबाताच्या दिसा आमी कितें करूंक जाय, बरें करूंक जाय वायट करूंक जाय, कोणाक पेखोवणी दिवंक जाय वो पेखोवणी दिवं नासतना रावंक जाय। आनी तो आतां ह्या लोकांक, जो लोक थंयसर देव मंदिरान आसलो आनी त्या लोकां मदें फारिझेय, धर्मशास्त्री, हे जे याजनीक आसले ते आसले, ते तांकांय हो प्रश्न विचारता। बाबणीनो, जेन्ना जेजू हो प्रश्न ताका विचारता, कोणूच जबाब दिवपाक तयार ना। सगलो लोक भिरांतीन आहा। ते जाणो आपल्या काळजान की जें जेजू विचारता ताजो जबाब म्हणल्यार वय आमी बरें करपाक जाय, आमी कोणाक पेखोवणी दिवंक जाय, कोणाक त्रास ना जाल्यार ताका सुटका दिवंक जाय। पूण आतां बाबणीनो, ते आतां कितें शिकल्यात ते तांच्या धर्मा प्रमाणे कितें थंयसर बरयलां तें आतां मानतात। ते आतां जेजूचे आड वचपाक तयार। कित्याक ज्यो मिलाग्री आनी ज्यो पेखोवणी जेजू कोत्ता, हे धर्मशास्त्री, हे फारिझेय, हे याजनीक करूंक शकनात। कित्याक करूंक शकनात? कित्याक ते फकत धर्म करतात, तांचो संबंद देवाशी ना। बाबणीनो, ज्या मनशा कडेन आयज, हांव 2 वर्सां पयलीं न्हय म्हणना, आयज ज्या दादल्या बरोबर बायले बरोबर जेजू बरोबर संबंद आहा, तांच्यान जी कामां जेजून केल्ली ती करूंक जाता। पूण जो कोण धर्मान बुडला तो फकत धर्म करता, तो फकत पुस्तकान जें बरयलां करता, पूण ताजे भितर कसलोच पावर ना, कसलेंच एनॉयंटींग ना, कसलेंच देवाचें ना। आनी देखून बाबणो, पवित्र आत्म्यान ताज्या कडसून कसलेंच काम बरें करूंक जायना। आनी हो लोक सदांच
दुसऱ्यांचेर आड घेता, जो कोण देवाचें उतर शिकयता, जो कोण देवाचें उतर परगट करता, तांकां नाकारता, तांकां पयस करता, तांकां तिचो लागीं हाडिना. कित्याक भाव भयणीनो, जे काम हे लोक करूंक शकतात ते आपूण करूंक शकनात आनी आतां तांकां पयस दवरतात. पेकोवणी म्हणल्यार तांकां पेकोवणी नाका, फकत कितें शिकयलां जाता, पूण खरेपणी ही जी मिलाग्री पवित्र आत्म्या उदेशी करूंक जाता, करूंक शकता, ती ताका नाका आनी ती आतां हे दुसऱ्यांक आडान दवरतात. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारुया, आमी ज्या ह्या लोकां भशेन अशीं काम करतात, आमी धर्मण बुडल्या काय, खरेपणी आमी देवाच्या उतरान रिगून रावल्या, आमी खरेपणी आमचो संबंद देवाशी दवरना. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार, आमी देवाच्या उतराचेर आमी कसलोच आमी चोत्राय धरिनासतना आमचें जिवीत सारतां जाल्यार, आमी फकत सूप धर्माचें देवस्पण, मागणें, लादाई, नोवेनां सगळें कोत्ता जाल्यार, पूण खरेपणी आमी देवाच्या उतराच्या प्रमाणे चलना जाल्यार, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमचें जिवीत सारिना जाल्यार, आयज खरीच भाशेन आमी देवाचें बोगसणें मागुया, आमी जेजूशी या आनी पवित्र आत्म्याक सांगुया, पवित्र आत्म्या म्हाका देवाचें उतर शिकय, म्हाका उतराची सजमणी दी, म्हाका देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन म्हजो संबंद जेजूशी घट करपाक म्हाका दी. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो संबंद देवाशी घट जातलो, खरेपणी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले, आमचो बावाळ वाडटलो, आमचो संबंद जेजूशी घट जातलो आनी खरेपणी जें जें काम जेजून केलां, जेन्ना तो ह्या संवसारांत आसलो, तें आमी करूंक पावतले, आमी देवाच्या राज फुडें सरपाक वावुरतले आनी खरेपणी सगळी ज्यो मिलाग्री जेजून केल्ल्यो, ह्या हार जाल्ल्या मनशाक ताणें बरो केल्लो, आमी करूंक शकता, आमी करूंक पावतले जेजूच्या नांवान. तर आयज आमी देवाचें बोगसणें मागुया, आमी धर्मान बुडल्या जाल्यार आमी आमचो संबंद जेजूशी घट करुया, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलया आनी खरेपणी एक क्रिस्ती बावार्थी जिवीत आमी जियोंक आमी आयज सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.